नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरो। आयज लेगीत कांय घटक गोंयच्या आदिवासी समाजाचे धर्मांतर करपाचो यत्न करतात। लोकांनी तांचे पासून सादूर रावचे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बिरसा मुंडा जयंती उत्सवात उलयतना सांगले। काणकोणात भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती मनयली। मंत्री सुभाष शिरोडकार, SC/ST आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमलकर आणि सविता तवडकार हाजीर आशिल्ले। आदिवासी समाजाक तांच्याच लोकांकडल्यान चड धोको आसा। वैयक्तीक स्वार्था खातीर काम करपी फुडाऱ्यांक समाजान बळी पडचे न्हय। कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे हांणी शुक्रारा पणजे बिरसा मुंडा हांचे 150वे जयंती निमतान आयोजित केल्ले कार्यावळीत सांगले। उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान पर्वरेच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 जड वाहनांच्या प्रवेशाचेर बंदी घाल्या। पुलाचे काम पुराय जाय मेरेन ही बंदी लागू आसतली। धर्मांतराक आळाबंद घालपाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जे कार्य करतात ते योग्यच आसा। धर्मरक्षणा खातीर तांणी घेतिल्लो पुढाकार हिंदुत्वा खातीर सहाय्यक थारता, अशें दक्षिण पीठ ज्ञानीसधाम महाराष्ट्राचे जगद्गुरू रामानंदाचार्य हांणी म्हणले। पाली मार्गार बेळगांव रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडांनी लिपोवन दवरिल्लो 25,000 बेकायदेशीर सोरो वाळपय पुलिसांनी जप्त केलो। अनवळख्या आड कागाळ नोंद। धारगोळ पेडणे सरपंच पदाचे सतीश धुमाळ हांची विरोधाविनी निवड।